आमच्या समाजाचो पहिलेच पावट एक सरपंच झाला आमकां सगळ्यांक खूप मोठो अभिमान दिसता आणि आम्ही सगळ्यात चड इतले खोशी आसात की आम्ही आमचे आनंद कसो व्यक्त करचो होच आमकां प्रश्न पडटा। आयज पंचायत स्थापन जावन 50 वर्सां जावन गेली, पूण 50 वर्सांच्या कारकिर्दीत आम्ही पंच म्हणून निवडणुकाक खूप प्रयत्न केले, पूण आमकां ते शक्य जालें ना। सुशांताचे जे नशिबान आसले आणि त्या सुशांताच्या रूपान आमकां आयज पंच म्हणून आमकां निवडान येयल्या उपरांत जो आमकां आनंद जालो, त्या आनंदाच्या रूपात आयज हरमलचो प्रथम नागरीक म्हणाल आयज जो ताका मान मेळटा तो आमकां ह्या सगळ्या गावडे समाजाच्या समाज बांधवांक आमकां अभिमान दिसता। आणि हांव देवा कडेन प्रार्थना करता की सुशांता कडेन बरी गांवचो विकास बरो जावचो, बरे काम तेचे कडल्यान जावन समाज कार्य तेचे कडल्यान अशें चालू रावचें अशें हांव परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता। आणि ताकाय सांगता ताणें जे आयज जे पद्दतीन ह्या वाड्याचें काम चालू दवरलें तशेंच गांवचेंय काम चालू दवरून हाचे फुडलें सुद्दां तेणें आपले जे पंचायत सदस्य म्हणून जे स्थान आसा ते कायम दवरपाचो प्रयत्न करतो आणि तो दवरतलो हो आमकां सगळ्या समाजान विश्वास आसा आणि हो जो समाज गावडे समाज आसा तो आमी कायम त्याच्या फाटल्यान आसतले। सगळ्यात पयलीं मी माझ्या सगळ्या पंचांचा धन्यवाद म्हणटा। मी म्हाका बिन दिवस तेंच्यानी निवडून हाडलेलो आहा, सरपंचाच्या पदाक दिल्लो आहा तेंच्यांनी म्हाका। आणि तशेंच माझे सगळे गावातले सगळे फ्रेंड सर्कल आणि माझे वोटर्स ताका सगळ्यांक मी थँक्यू म्हणटा। तेंच्यांनी म्हाका पंचाक खातीर सद्या लोकांची बारीक कामां काय आहा ती सद्या फुडें घेवन वयता।